मेन कॅन्डिडेट बाब सिंगरू कार्दोजो जो 300 वोटान लीड घेऊन आयिल्लो आसा. दुसरें म्हणल्यार सगळ्यांक खबर आसा, एवरीबडी इन गोवा नोज that I had made a statement and I told that I am not interested in contesting ZP60s because people told me that इतले काम करून सॅक्रिफायस करून 24 वर्सां you are an MP contender or you MLA बसूंक जाय. But then the leadership at Delhi, when they called me, and the leadership of Centre, they forced me to contest in the interest of party लागून सॅक्रिफायस करपाक पडलें जाल्यार देखून हांव बसलां. आनी 14 दीस तुमकां खबर आसा कोणाकूच पावना. कित्याक जो सिटींग ZP आशिल्लो 2 पार्टी ताका 1 वर्स मेळ्ळें कॅम्पेनिंगाक. 1 वर्साचो टायम मेळ्ळो. 14 दिसांक हांवें म्हाज्या टिमाक घेवन, म्हजी टीम जी आहे म्हजे बरोबर आसा, टिमाक घेवन तशें म्हजे थोडे वेल विशर आसात. बाब फ्रँकी पिरीस, तशेंच साजो सिल्वा आमचो सरपंच, थोडे आमचे वेल विशर्स तांकां घेवन हांवें म्हजो बॅटल झगडलो. I would like to say, actually in the real sense, if you go to see, victory is not of Singuru Cardozo. ताका चान्स पडला कित्याक डिवायड एंड रूल जाल्ले आसा. हांवें समज 2,500 वोट काडले जाल्यार आयज मातिल्दांनी 2,005 वोट काडले. सेकेंड मातिल्दा इज थर्ड. आमचे दोगांयचे वोट घेतले जाल्यार 5,000 victory आयज काँग्रेस येवपाची. पूण दुखता सांगपाक की आमकां दुस्मान दुसरे नाका. I will make it official statement today. We don't need enemies from outside. Enemies are in the house itself. And when I say that, you have to introspect and think. There was a threat for our own leaders that Baba, if Pratima wins tomorrow, ये आमचेर चढटले. कोण ते प्रतिमा? कोण ते? कोण ते लीडर? की लुइजिन फालेरो जो आमदार आसा ताणे माथो पेस घालपाक जाय आशिल्लो. घालपाक जाय आशिल्लो? हय हय घालपाक जाय आशिल्लो. पेस घालपाक. एक तूं केरला गेलो. पहिले तुवें सांगलें तूं केरला वता. सोनिया गांधी तुका सदां सांगता तूं केरला गेलो. आमी ओगी रावली. तूं आयलो तुका हांवें रस्त्यार आपयलें डोर टू डोर कॅम्पेनिंग करपाक. तुका फ्रँकी पिरिसान आपयलें. म्हज्या मुखार प्रेस आशिल्ली. 365 वॉज देट. वी टोल्ड डायरेक्टली डेट तुवें फोन घेना आमकां लोके फ्रँकी पिरीस. हांवें फोन मारल्यार घेवना. मागीर फोन घेतलो आनी म्हाका सांगपाक लागलो की आय डोंट नो, आय वॉज नॉट अवेर. देर इज फ्रँकी हेड कॉल्ड इन फ्रंट ऑफ मी ओनली. मागीर हांवें सांगलें सर मातशें यो, हांवें हांव म्हाका पयस आसा सर आमची कॅम्पेनिंग वचून लेट येवं ना. ओके. मागीर तो केरला गेलो. तेणी सांगलें आपूण मिटिंगाक घेतलो. आपूण मातसो खंय तरी भार घेवपाक जाय आशिल्लो. MLA लुइजिन फालेरो काँग्रेस should have taken some interest. It's a shame that Dawani also, his candidate lost ZP. And if I lost with a short margin of 300 also, those votes I feel somewhere people have voted not because of him. People have voted because of my hard work. People have voted because we have gone on the streets and fought for the people. लुइजिन खंय तरी भार घालूंक जाय आसलो. बिकॉज म्हाका पर्सनली लोकांनी म्हणलां खंय गेलो लुइजिन, खंय गेलो आमदार, आमकां कित्याक मेसेज येना, आमकां कित्याक फोन येवना लुइजिनाचे, आमकां एक मेसेज कित्याक येवना. आनी फर्स्ट पार्ट इज दॅट लुइजिनान he didn't even bother to come on the voting day. All people were with me. My whole team was there. Luizin एक round आयलो. Baba, how much it is rich, where it is rich. I think Luizin had put little interest. I would have been big time. People thought that this is, something is wrong म्हणून. आणि म्हाका चान्स पडलो. पूण 5,000 लीड घेवन वयता आसलें. आनी दुसरें म्हणटा तें बॅक एंट्री केल्ली आसा पळय आयज सिद्ध जाल्लें आसा. आयज चर्चीन येवन तें भाशण दिवन गेलो. सिद्ध जाता कशें बॅक एंट्री केल्या. If Churchill wanted, he could have put his NCP candidate and showed his guts. But this has shown that he is a B team of BJP. I sorrow, I पैसे आणि मसल पावर. 300 लीड म्हळ्यार कितें चिंता. पीपल कॉल मी हांवें लेडी आयज खूब लोकांक कळ्ळें दिशिल्लें आसा फुलां कोण येता कोण उपास दवरला आमचे दवरला. बट I would like to say, I am not like other candidates. My work for Goa and Goans will continue. I will continue my fight for Goa and Goans. No matter what, whichever issue, Pratima did on always stand by people. And I would like to thank those ladies and those people who stood by me. 2,500, a couple of days, 15 days, was not a small Pratima, will you complain to the party high command about I am definitely going to make a report because party high command told me that Pratima winning and losing is not important. But then, आमकां आयकपाक येयलें ते भाशेन लुइजिन फालेरो insists didn't wanted to put the hand symbol. Luizin Falero didn't wanted to put the hand symbol and put a candidate. So there was some sort of setting. So the high command was upset about it. So high command told me, Pratima, please do a favor. Please, for the sake of party, the interest of party, contest. And
जाय त्यांना सगळं जाऊ नका तिकीट कोण नाका आशिल्लो कोणाक तिकेट नाका तेन्ना हांवें आमनी घेतली पार्टीची ऑफर कित्याक म्हाका पार्टी ना म्हणटा पळोवपाक नाका आशिल्ली आयज कितें जावपाचें हांव बसला जाल्यार लज जावपाची काँग्रेस पार्टीन आयज मी तरी सांगलेलें हांवें 14 दिसां भितर 2,500 काडून 300 सीट मेळ्ळा आसतलें ताका पार्टी जिखी आसा म्हणून सो पार्टी इज नॉट बॅड बट पार्टीचे कोणें काम करूं ना त्या लिडरशिपाक सपोर्ट धाडटले माय मेल वील गो टू द हायकमांड एंड दे हॅव टू सी टू इट एंड इट्स नॉट अ शेम इट्स अ शेम फॉर लुजींग पालेरू बिकॉज दाखोवन दिना लोकांनी तेन्ना हांव रस्त्याक भोंवतालें दारान भोंवतालें तेन्ना पीपल हॅव टोल्ड मी बाय फॉर मिटींग तूं झेडपी कित्याक बसला तूं एसेंब्लीक बस मुगो नाका पडटो मिटींग बाय चान्स ना म्हूण ताका विचार दिलो ह्या वर्सा खंय आशिल्लो आतांय खंय आसा सो पीपलाक फेड अप इज वोट I am telling wherever it is, but I will contest 2022. From which country? From which constituency? Which constituency? कोणची constituency ला करता? said that these votes are for you and the party. Will you stake claim for the party in Naveli for a ticket in Naveli? As my party leadership has told me that your sacrifice of contesting Naveli when nobody was wanting to contest that thing, when you have taken this, you will be rewarded at the right time. So I feel if the party, I'm ready now. Each and every house I know, each and every ward I know. So it's about Pratima now. I getting to contest and the leadership tells me go ahead. Then I'm definitely sure that I'll contest. कोणाचे चेडू इम्पोर्टेड आमकां नाविनी कारांक नाका